गोंय राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री, देशाचो आदलो संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या यादिस्तीक गोंय सरकारान सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव घडोवन हाडपाचें थारायलां. अंदूचो कार्यक्रम सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या जयंती निमतान डिसेंबर म्हयन्यात गोंयभर करपाचें थारायलां, अशी माहिती गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पणजेन पत्रकार परिशदेंत दिल्या. मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव which is डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो 12 आनी 13 डिसेंबर INO दोनापावल हांगासर आमी ऑर्गनायज करता. मनोहर पर्रीकर हांच्या यादेस्त आनी तांचो बर्थ डेट आशिल्लो 13 डिसेंबर, तांच्या जयंतीच्या निमित्तान पयलीच फावटी गोवा गव्हर्मेंट हो 12 आनी 13 असो 2 दीस हो विज्ञान महोत्सव, खरें म्हणल्यार हो तांच्यांनीच नोबल लॉरेट्स जे आशिल्ले हो तांच्यांनीच सुरू केल्लो आनी फाटले फावटी पयले फावटी वेगवेगळे नोबल प्रायज विनर्स, पद्मश्री, पद्मभूषण अशे कितलेशेच जाणांक गोंयांत हाडपाचो आनी गोंयांतले वेगवेगळे स्कॉलर्स आनी वेगवेगळे सायंटिस्ट, स्टुडंट्स हांच्या वांगडा इंटरेक्शन करपाची संदी जी आसा ही तांच्यांनीच दिल्ली. आनी तांच्यांनी कमिटमेंटूय दिल्लो की हो विज्ञान महोत्सव वील कंटिन्यू, इट वील बी द स्टेट प्रोग्राम, हो कंटिन्यू करतले म्हटलेलें तांच्यांनी इनॉग्रलच्या स्पिचीत. सो बींग द CM ऑफ द स्टेट आनी तांचे यादेस्त आनी तांच्यांनी दिल्लें उतर हाज्या प्रमाणे आमी हो कार्यक्रम कंटिन्यू करता. आनी 12 आनी 13 अशा 2 दिसा हो कार्यक्रम जो आसा हो INO दोनापावल, त्याच बरोबर NIO दोनापावल आनी ताज्या उपरांत आनीक 4 वेन्यूचेर जातलो. एक गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळी, रविंद्र भवन मडगांव, गव्हर्मेंट कॉलेज पेडण्यां आनी 5th वन इज अ गव्हर्मेंट कॉलेज केपें. अशा एडिशनल 4 वेन्यूचेर हो प्रोग्राम जातलो, सो डॅट त्या ठिकाणचे स्टुडंट्स आसतले किंवा इट इज एन ओपन फॉर द पब्लीक ऑल्सो. दोज हू आर इंट्रस्टेड टू अटेंड दीस प्रोग्राम दे कॅन अटेंड एट देर प्लेसीस, म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार आसतलो थंय ते सगळे जाण तो अटेंड करपाक शकतले. हाज्या भायर हो कार्यक्रम जो आसा हो कंटिन्युअस एवरी इयर घेवपाक जाय. ताज्या खातीर वी आर सायनींग 2 MOUs. इट इज वन विथ CSIR which is then working in the research. They will search for the scientists to give the talks in the future, and another agreement with Principal Scientific Advisor to Government of India. Principal Scientific Advisor to the Government of India. In future आमकां जे सायंटिस्ट लागता, टॉक दिवपाक लागता, they will search and they will provide for हे स्पीकर जे आसा हे तांच्या कडल्यान मेळटले.